मोकळा बाबा भयणीनो, क्वेस्ट फॉर फायर, उज्याची सोद, हे एक विलक्षण सदा वेगळें चलचित्र जावन आसा. आनी ह्या चलचित्राचो फ्रेंच प्रोड्युसर जीन जाक आर्नो, फ्रांस देशाचो, तो म्हणटा हें चलचित्र हांवें घडोवन हाडलें तें जावन आसा म्हज्या जिविताचे स्वप्नाचे संपूर्णताय. ताका सदांच एक चलचित्र घडोवन हाडूंक जाय आसलें आनी त्या चलचित्रांत ताका उज्याची सोद समोरूंक जाय आसली. कित्याक 80,000 पयलीं उज्याची सोद जाली आनी ते उज्याच्या सोदीक लागून आमची पृथ्वी, आमची धरती, माय धरती विध्वंस व नाश जावंक पावूंक ना. आजूय आमचे श्रेश्ठ मनीस विद्वान जे पृथ्वीचे बरेपण चिंतात ते म्हणटात आतां आमची पृथ्वी जगपाची संकश्टांत पडल्या, पृथ्वीचो नाश जावंक पावला. आनी आज आमकां उज्याची गरज ना, पूण मोगाची गरज. तर कोणी तरी आतां 80,000 वर्सां उपरांत, ह्या 21वी शतका उपरांत मोगाचो सोद हें चलचित्र घडोवन हाडटलो काय? ज्या मोगाच्या जी सोद जावल्या उपरांत आमचे मनशाकुळाचो नाश जावंक पावचो ना. आमी आमच्या मोगाचे जे आमकां मोग दितात, आमचो मोग करतात, तांचे चिंतलें जाल्यार कोण पयलो आमच्या मनान काळजान येता? सो जेजूक ते त्रासान घालूंक सोदताले. फारिझ्यो ताका म्हणटात वयलो मांदामेंत खंयचो? जेजू म्हणटात देवाक तुमच्या सगळ्या मनान काळजान ताचो मोग करचो. दुसरो, जसो तुवें तुजो मोग करता तसो पेल्याचो मोग करचो. तिलेर देशाळदेन हो एक विद्वान म्हणटा, आमी वादळ वाऱ्याचेर, दर्याच्या ल्हारांचेर आनी गुरुत्व आकर्शण म्हणजे ग्रॅविटी ह्याचेर जैत वेला. आनी एक दीस आमी देवाक मोगाच्या शक्तीन आमचे संसार, आमचे जिवीत, आमचे मनशाकूळ ची साळवार करूंक देवाक आमी जैत करतले. आनी दुसरे फावट इतिहासान मनशाच्या संसाराच्या मनीस उज्याचो मोग सोदून काडटलो.